बेरेस्तार 25 जुलय सान जॅकॉब दोन दूत पोरो मुखेल बोल हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. नियाळाक आदार भाग्यवान जाकोब जेजूचो एक तेजवंत आनी काळजीदार आपोस आसलो. जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उपरांत जेन्ना पवित्र सभा घडून आयली तेन्ना जाकोब एक मिशनार कसो वावुरलो. ताणें जेजूची बरी खबर परगटूंक आपल्या जिविताचो हेतू करून घेतलो. गांवांनी भोंवन ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी जेजू पासत जीव दिवंक तो पयलो मातेर जालो. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवान पावलू कोरिंथकारांचे दुसरे चिटींत अशें सांगता, जेजूचे पुनर्जिवीत आमचे विनाशीक कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाचे संकश्टान भोंवता. त्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या आपोसलांक सांगता, अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, भगत हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत क्रिस्तांव कशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करचे आमकां एक कार्य जावन आसा. आमच्या शेजाऱ्यांक इश्ट मित्रांक तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां आदाराची जाल्याव काय वो बोलतेच जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां तें काम म्हजें न्हय वो म्हाका लॉस दिसता अशें म्हणून आमी पाटी रावल्या. भाग्यवान जाकोबान भियेनासतना काळजीदारपणान गरीब दुबल्यांची सेवा चाकरी केली आनी जेजूचें उतर जायत्यांक परगटलें आनी जेजू पासत आपलो जीव लेगून दिलो. म्हजो थाराव भियेनासतना आनी लॉजेनासतना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक हांव वावुरतलों.